दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। म्हादय प्रकल्प नेटान फुडें व्हरपाक सर्वोच्च न्यायालयाच्यो केशी फाटीं घेवपाचो कर्नाटकाचो विचार बीजेपी काँग्रेस एकठांय सादूर रावया, राजेंद्र केरकाराची शिटकावणी। युरीन आपल्याक बसकेची मेसेज धाडूंकूच ना, तो जी मेसेज दाखयता ती फट विजयाचो पलटवार जाल्यार कम्युनिकेशन गॅप म्हूण गिरीशाची जाप। काँग्रेसीन शमिला सिद्दीकी मनीषा उजगांवकाराक पक्षांतल्यान वडयले काडून निर्णय चुकीचो म्हणटा पाटकार, पक्ष विरोधी कारवाय लागून एक्शन म्हूण गिरीशाची जाप। कोलवाळे जिल्ल्यांतल्या घुवळी वखदांच्या वेव्हाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर करतले इन्स्पेक्शन, जेलीच्या इन्चार्जाक इन्स्ट्रक्शन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। फायर एनओसी खातीर थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनाची प्रक्रिया सुरू, एजन्सींक इन्स्पेक्शनाचे प्रशिक्षण दिल्या उपरांत एनओसी दिवपाची प्रक्रिया। आनी गोंयचो नामनेचो गीतकार, गायक, पॉप स्टार रेमो फर्नांडिसान घेतली कॉन्सर्टांतल्यान निवृत्ती। युकेंतल्या कॉन्सर्टा वेळार केली घोशणा।